जीएसटी वरवीं सरकारान फाटल्या 5 वर्सांत 29,136 कोटींची येणावळ एकठांय केल्या। फाटल्या 4 वर्सांत राज्याक केंद्रा कडल्यान परतावो म्हणून 2,039 कोटी रुपया मेळ्ळ्यात। केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरीन लोकसभेत सादर केल्ल्या आंकडेवारींतल्यान ही माहिती मुखार आयल्या। देशभरातली कर व्यवस्था सोपी करपाच्या हेतान केंद्र सरकारान 1 जुलै 2017 सावन देशात जीएसटी लागू केल्लो। त्या आदी देशात वॅट, सेवा कर, केंद्रीय अबकारी कर, मनरिजवण कर आणि जकात हाच्या रुपात वेगवेगळे कर घेतले। मात जीएसटी वरवीं हे सगळे कर एकठांय घेतात। जीएसटी वरवीं दर वर्सा राज्य सरकार जो कर एकठांय करतात ताचो कांय वांटो केंद्र सरकार राज्य सरकाराक रिफंड म्हणून दिता। जीएसटी वरवीं सरकारान फाटल्या 5 वर्सांत केंद्राक 29,136 कोटी रुपया दिल्यात। ताचो वांटो म्हणून केंद्रान गोंय सरकाराक फाटल्या 4 वर्सांत 2,039 कोटी रुपया मेळ्ळ्या, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरीन लोकसभेत दिल्ल्या आंकडेवारींतल्यान उक्ताडार आयला। जीएसटींतल्यान राज्याक मेळिल्ली येणावळ 2021-22 ह्या वर्सा 4,343, 2022-23 ह्या वर्सा 5,482, 2023-24 ह्या वर्सा 6,433, 2024-25 ह्या वर्सा 7,100 आणि 2025-26 ह्या वर्सा जानेवारी मेरेन 5,779। जीएसटींतल्यान राज्य सरकाराक मेळिल्लो रिफंड 2022-23 ह्या वर्सा 1,531, 2023-24 ह्या वर्सा 343, 2024-25 ह्या वर्सा 165। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।